कोर्टान मारूकूय मेवची ना. सो माझी रिक्वेस्ट कितें आमकांय धाडचे तांकां धाडचे आमी धाडटी बोटकार आमी हे सोलार मेवले जाल्यार आमी जियेतलो ना जाल्यार आमी आमकांय काय मेवची ना. तांकां धाडचे आमकांय धाडचे हे माझी मागणी आणि हे माझे डिसिजन. मग तुमची मेंबरान सांगचे तुमचे डिसिजन कितें तुम्ही हेजेर म्हाका सांगाय कितें करपाचें. आमी वचपाक सगळ्यांनी सगळे मेंबरान वचपाचें. आतां तुमी सांगाय हेजेर डिसिजन कितें करपाचें. वचपाचें न्हू सांगाय. रामू सांग तुझे डिसिजन. पेद्रो तुझी सांग. फिलिप उलय सांग कितें करपाचें आमी. ते गेले जाल्यार आमी वचपाचें. आमी सांग पेद्रो तुझी सांग. रामू तुझी सांग. अरे सांग तुझे तुझी सांग तुझी सांग डिसिजन. याच सांगा बघा तुम्ही आम्ही बोल आम्ही वचपाक काय काय आम्ही डिफिकल्ट किती फाली जागा फाली अरे बोलाय आम्हाला राम होतो कुठे किती सांगा तुम्ही पहिले. आयज प्रॉब्लेम तुमकी जाता तो. आयज प्रॉब्लेम किती जाता धाकटी बोटकारांक ते 1 तारखेर वचोन सुवात मेळटा काय ब्रिडींग टाइम जरी तर तेणी मोडले जाल्यार आमकां हाली कितें मेळटलें. तुम्ही सगळे बोटकारांनी ही एमर्जन्सी मिटींग आपयल्या. ही एमर्जन्सी मिटींग कित्या लागून आपयल्या. तुम्ही आयज कित्याक तुमकां दुखला ज्यो मिनी पर्सिंग ज्यो आयज सगळे वचून भरपूर तेणी सुवाट मारले गेले. पण आयज हो धंदो दर्यांतलो धंदो तुम्ही आमी सगळे करता. म्हणटकूच हो धंदो एकल्याक दोन आनी दुसऱ्याक चालू हे सारखे हे सारखे न्हू. कित्याक धंदो जाता तो सगळ्यांक धंदो सारको जावपा जाय. हांव ना म्हणना आमी स्टेक होल्डर्स आमी नुस्त्या मारपी 100% सारखे. जे आयज कांसाळकारान जे म्हणला पण एकल्यान उलयला ते म्हणले ताणें की बाबा सुंगवट हे सोलार म्हणटा ते ओन्ली टायम थोड्या टायमार येता आनी हे मागीर खूंय वयता ते कोणाकूच खबर आसना. पूण हे सुंगटां हेजेर मारतलो जाल्यार तेच टायमाचेर मारप. पूण मारतलो जाल्यार एकल्यान मारप ना सगळ्यान मारप. नुस्त्या म्हणटा ते आमी धंदो केला. आमी म्हणला ह्यो बोट्यो आमी बांदल्या रीण काडून बांदल्या. ह्यो बोट्यो आमी सीजन स्टार्ट केला रिपेरिंग केला रीण काढून रिपेरिंग केला. आपली बोटी रेडी केल्या. पण जेन्ना बोटी रेडी केल्या तेन्ना आयज तर ह्या आमकडे बोटकारांकडे जरी तर जोडपाचे उपचार जर मेळना जाल्यार रीण फारीक करतली कशें. हे कामा लागून तुम्ही आयज सगळे इन मिटींग घेवपाक येयल्या. आनी एज अ प्रेसिडेंट म्हणून तुम्ही आमचेच प्रेशर हाडला. आनी होच प्रेशर जे आयज तुमकां प्रॉब्लेम जाता तो आयज आमी गव्हर्नमेंटा बगले वयता. गव्हर्नमेंटाक आमी सांगता डायरेक्टराक आमी सांगता फिशरी मिनिस्टराक आमी सांगता चीफ मिनिस्टराकूय आमी सांगता. कारण आमचे बोटकार उपाशी मरो नाका. आतां उपाशी कशें हे तुमी जर हेका पयलीं काडले हिल्ली गेली भायर गेले हे केले जाल्यार आयज इनोसेंट मनीस गव्हर्नमेंटाचो कायदो पाडटा गव्हर्नमेंटाच्यो आयकता तो पाणी जावपाक जायना. सो तेका लागून हांव कितें सांगता ह्या आयज म्हणटा ते हे भाशेन तुमकां बोटकारां जावपाक नाका म्हणून तुमी आयज हांगा येयल्या. तुमी हे उलयला हांवें सगळें आयकलां आनी हेच जे तुमचें कितें आयकलां तेच आयज आमी एक डिसिजन घेता. कारण आमी बोटकार भाव जे धाकटी बोटकार जे ट्रॉलिंग करता ते नुस्त्या मारपाक सामकें फाटीं उरता. तेका लागून आयज ही मिटींग आमी ह्या तुमी आमकां एमर्जन्सी मिटींग आपोवपाक लायली. आतां हेजेर तुमचें कितें आहा तें मातशें उलय. फिलीप मातसो उलय आनी सांग कितें तें फायनल. सर आयज तुमची एमर्जन्सी मिटींग आपयल्या
आणि तुम्ही आज सगळे लोक जे आमी आयकताले अशें म्हणटाय की सोलर सिरीम तांकां एकल्या करून आमकांय दिवपाचें परमिशन. वॉट इज युअर व्यू ऑन दीस? सी माय बी म्हणजे कितें आसता हे आयज ह्या दर्याचें काम सगळे तरेन डिफरंट हेजेर करता. थोडे आमच्या ह्या दर्यान काम करपी पर्सिंग आसता, थोडे आमचे दर्यान काम करचे भाव आमचे ट्रॉलिंग करता, थोडे आमच्या दर्यान आय ते मिनी पर्सिंग वयता. पण हे गव्हर्मेंटान म्हणटा ते पयले म्हणटा ती सारकी सिस्टम हे कळपाक जाय गव्हर्मेंटान. आमी इवन हावसान देखून बोबाट मारताले. हे जे सोलार येता तेन्ना सोलार मारप कित्याक हे खुंयच्या देशान वयता, खुंयच्या एरियेन वयता, हे सुगट खूंय आसता ते कांयच खबर ना. कारण हे एक बेब्या भाशेन कशें पावस येयलो काय ना बेबो वयर येता ते भाशेन. सो फायनली जी हे सुगट जे सोलार जे येता तेच टायमार मारपा जाय 100% सारकें. त्या खासालकारान उलयलें आनी खासालकारान हेवूय म्हणलां की आमी इल्लिगली केले आनी इल्लिगल केला तेन्ना गव्हर्मेंटान तेका धरले आनी 3,000-4,000 फायन मारला. आतां तुमी म्हाका सांगा हे कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक सारको आसपा जाय. आयज कायदो म्हणटा तो हे सुगट आयज ते बोट जोडटा ते आता पोट हे करता जाल्यार आमची बोटकार कित्याक बेगीन उबी रावप? आमचे धाकटे ट्रॉलिंग ज्यो बोटी करपाच्यो आहा ते ट्रॉलिंग करपा तशेंच उरता. कित्याक फायनली हे सोलार सुगट ताका मेवना. सो मेवना म्हणटकच हांव पयलो म्हणटा तो एक मनशाक सांगूंक करता, ज्या मनशा कडेन आयज पर्सिंग ना, ज्या मनशा कडेन मिनी येना, ज्या मनशा कडेन रापण ना तो ट्रेडिशनल न्हू पूण तोच आयज आमच्या बोटकारांचेर सुबेज उलयता. हे म्हाका लायकना. आनी हे भाशेन आमी केन्नाय ह्या बोटकार टॉलरेट करपा ना. आर यू हिंटिंग एट ऑलरेन्सी? 100%. कितें आसता जेन्ना तुमकां गव्हर्मेंटान एक 3 दीस वा 4 दीस गेले पयलेच कित्याक वयता तुमी? येस सुगट मारपा जाय मरे. तुमी जाणा न्हू आमच्योय बोटी आहाय न्हू, आमच्योय बोटी धाकटी बोटकारां वचती पळय. सो हे फायनली हे भाशेन जर जाले जाल्यार कायद्याचेर सारकें जायना आनी हे सगळ्याक आमच्या बोटकारांक दुखता. यू मीन टू से की फिशिंग बॅन टायमाचेर सोलर सिरीम येता तेन्ना तुमकां एक्सक्यूज करचो भायर गेले? सी खरा हांवें पयलेच सांगलां डिफरंट टायप ऑफ फिशींग हे भाशेन करता. सी देर आर मेकनायज बोट्स, मेकनायज मशीन घायले काय मेकनायज जाले ते ट्रॉलिंग करता. ह्यो जेन्ना पर्सिंग जेन्ना 1 तारखेर स्टार्ट जाता जाल्यार ट्रॉलिंग कोण करता ते कांय मेवना हे धाकटे बोटकार. आनी आयज मिनी पर्सिंग चलोवप आनी मिनी पर्सिंग आयज मारता म्हणटकच हांव सांगोंक करता कितें आमचे धाकटे बोटकारांक पळय गव्हर्मेंटान हेजेरूय चिंतपा जाय की बाबा हे धाकटे बोटी मातशे मुखार वचपी कित्याक धाकटे 3 सिलेंडर युअर बेसिक क्वेश्चन इज सोलर सिरीम पयले ते गेले म्हणून तुमकांय चान्स दिवपाचो धाकटे बोटी दिवपाचो. एडवीन आयज थिंगा कांसावलेच्यान लोक बोटी घेवन गेलोले सुंगटां मेवली तुमचें कितें म्हणणें आहा? आमचे म्हणणें हे ब्रिडींग सीजन म्हणल्यार हे ब्रीड करपाक. सो 61 days आर मेंट फॉर ब्रिडींग सीजन. सो ते लॉ ब्रेक करून ते गेले जाल्यार आमकां कितें मेळटलें? हालीं ब्रिडींग करता तेन्ना आमकां कांय मेळपा ना हे सीजन. सो इट वील बी अ झिरो फॉर अस. मागीर आमचें म्हणणें कितें जरी तर तांकां अलाव करता जाल्यार आमकांय अलाव कराय. तेंचे बराबर आमकांय अलाव कराय. कोण आमचे रेडी आहाय तांकां आमकां सांगलां तुमी केन्नाय वसाय आमी तुमचे बराबर आहाय. थँक्यू वेरी मच. आमची डिसिजन अशें जालां की 1 तारखेर तर आमी आतां वचपाची थारायले जाल्यार 1 तारखेर आमकां कांय मेळचें ना. पयलेच धाकटे बोटकार खूब त्रासान आहाय. खूब रीण काडून आतां आमी बोटी रेडी करताय, रेडी केले आनी हे टायमार तर आमकां 1 तारखेर बोट भायर धाडून कांय मेळना ताजो अर्थ कांय ना. सो आमी एक डिसिजन घेयला की फाल्यां सान आमी भायर वयतले धाकटे बोटकार कितें जाता तें जावं आमकां कांय पडोन वचना. आनी आमच्या अगेन्स्ट कोण उलयता कितें वायट आमी तें चोवचें ना. आमी एक्शन घेतले. आमी एक स्ट्रायक करतले लास्ट कितें तरी एक्शन जातले कित्याक हे आनी स्पेशली हांव ऑडियन्साक सांगूंक करता की तो आमचेर अगेन्स्ट उलयता. आमचे आतां हे टायमार चिंत तूं इलिगल करून धाडू करता भायर धाडटा तशें आमकांय चान्स दी न्हू. आमी धाकटी बोटकार आमकांय त्रास आहा हिंगा भरपूर. आमी कितें करपाचें? 1 तारखेर वचोन आमी कितें करता? आमी रीण कशी फारीक करपाचें? 1 तारखेर वचोन थिंगा खाली सुंगटाची कल्ल खावपाची आमी तेच चिंतूंक जाय तेणी. आमकांय धाडाय आमी वयताय
आणि आमचे डिसिजन हेच जाल बोटकाराचे आयज ते गेले काल ते गेले फाल्यां आमी वयताय बोटकार म्हणपाक. सर वॉट मेसेज यू वॉन्ट टू गिव टू वॉलंटियर कितें म्हणून सोदता तूं वॉलंटियर मॅसेज दिवपाचे मॅसेज दिली कितें आहा सी वॉलंटियर ह्याका ट्रेडिशनल फिशींग बोटींगचे वो आमच्या मिनी पर्सिंगाचे जे कितें आहा जाल्यार म्हाका खबर ना पूण जेन्ना ह्यो कायदो म्हणटा तो सगळ्याक सारको आतां तूं जर उलयतालो स्वताच लिगा आमचे हेजेर करता कित्याक LED म्हणटाशे पर्सिंगाचेर उलयता ते हे मारता ते न्हू कोत्ता कायदो म्हणटा तो सारको उलोवपाक जाय जो कोण मनीस इल्लिगली कोत्ता ते डायरेक्टली इल्लिगल करता आनी ह्या धंद्यान तांकां खबर ना हे जेन्ना सुंगटचे सोलार येयला त्या टायमाचेर मारपा जाय आनी सोलार सुंगट त्या टायमाचेर कित्याक मारपा जाय की एकल्यानूच मारप ना अरे आमचे धाकटे बोटकार तेणीय मारूं जाय आमची व्हडली बोटकार आहाय ते भायर सावन जेन्ना 1 तारखेर स्टार्ट जाले ते भायर सुंगट आहा जाल्यार मेवतले पूण हे सुंगट म्हणटा तो स्वता शेलो बोगलीक येता वसाड्यान येता सो तेन्ना म्हाजो एक प्रश्न म्हणटा तो येतलो हा त्या वॉलंटियर ताणें मातशें सोदमोवपा जाय बाबा ह्या आमची धाकटी बोटकाराचे ट्रॉलिंग जे करताय तेंचे कितें जातलें काय आयज तेंचे केन्नाय कितें आहा सगळ्याचे एकल्याचे सायडीन उलोवन सारकी ना कायदो म्हणटा तो सगळ्याक आहा आनी आयज हांव जाणा एज अ बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ आमचो गोवा फिशींग बोट ओनर्स एसोसिएशन हांव जाणा म्हजे धाकटी बोटकार कितले त्रास काडटाय ते हांव जाणा आयज आमच्या ह्या परिस्थिती ह्या धाकट्या बोटकारांची जे ट्रॉलिंग करता तेंची परिस्थिती कितें जाली ती हांव जाणा सो हे म्हाका चोवपाक जायना तेकाच लागून हांव उलयतां की सुवात आनी ते कांसालकारांनी एक मेन्शन केला आमी इल्लिगल केला कमिटमेंट दिला म्हणला की इल्लिगल केला दुसरे आमी वय भायर गेल्या आमी कायदो मोडला हेवूय ताणें म्हणला पूण गव्हर्मेंटान तेंचेर एक फायदो केला हे केला बेस्ट आहे दोळ्यांक पानां लायना ते भाशेन केला ते 3000 4000 फायन मारला सो त्या गव्हर्मेंटाचें डिसिजन म्हाका ते हेजे उलयना पूण म्हाका आमच्यो धाकटी बोटकार भाव जे त्रास काडटाय ते म्हाका चोवपा जायना कारण आमी जाणाय ह्या धोक्याचेर आमच्यो बोटी डॅमेज जाता कितें जोड कितें केलोलें तितलें हे रिपेरिंगाक घालता सो ह्या परिस्थिती इतली बिगडलेली आहा तेका लागून हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता जरी तर तुमी एक 5 दीस तर तांकां भितर दिताय जाल्यार आमच्या धाकटी बोटकारांकूय ट्रॉलिंग करपाक तेंच्या बराबर तुमी नाका फाल्यां सर तुमी वयतले हांव म्हणना वयतले म्हणून अकॉर्डिंग कितें आमी डिसिजन डिसिजन घेतले ते सगळे आमच्या बोटकारांचेर आहा कितें घेतले ते तेंचेर आहा हांव तो एक म्हणना वयतले म्हणून पूण कितें आसता एक पाटी अशें आहा जरी तर आमकां जर जस्टीस सारकी मेवना जाल्यार फायनली कितेंय तर एक डिसिजन घेवपाक पडटा सर तुमी म्हटलें न्हू तूं तांकां सांगलें तुवें बाबा फाल्यांच्यान वचपाचें तुजें कितें म्हणणें ते म्हणजे सगळें रेडी आहा तांकां दिवपाक जाय म्हणजे हे फायनली धाकटी बोटकारांचें डिसिजन आनी जेन्ना धाकटी बोटकार आमचे ट्रॉलिंग करपी भाव जरी तर फाल्यां तर डिसिजन कितें घेता जाल्यार तेजे बरोबर आमी आहा हे आमी ऑलरेडी डिसिजन घेयला आयज मिटिंगेक कारण हांव जाणा ती प्रश्न हांव जाणा आयज उलयता कितें प्रॅक्टिकली उलयता हांव कोणाची आयकून उलयना हांव प्रॅक्टिकली उलयता कित्याक त्रास कसले काडटा ते हांव जाणा थोडे दीस उरले आतां 1 तारखेक पूण आमकां काय मेळपा ना न्हू तेच म्हणटा म्हणून तुमी वयतले काय म्हणटा फाल्यांच्यान थोडे दीस उरले म्हणल्यार ते थोडे दीसच पुरो ते सुंगट काबार जावपाक मागीर तेजे उपरांत ते सुंगट मेवपाचे चान्सीस ना आणि माझे कितें म्हणणें माझे स्पेशली डिपार्टमेंट फिशरी डिपार्टमेंटाक माझे एक रिक्वेस्ट आमकांय सांबाय तांकां सांबाय तशें आमकांय सांगा बाय तांकां आतां काल तेणी डिंगी दवरले म्हण दाखयले बरें हा आमी वयताय जाल्यार आमकांय तेचे सांबाय न्हू आमकांय कितें सुंगट मान दी आमी आमचे रीण थोडे सेव करून दी आमचे काय प्रॉब्लम आहा ते मातशें हें करून दी मातशें सांबाय सर पूण कितें फाल्यां तुमी वयतले काय ना आयज आमी एक डिसिजन हांगा मिटिंगेक घेयला की आमी फिशरी मिनिस्टराक मेळचे तशें डायरेक्टराक मेळचे आनी डायरेक्टराक आमच्या परिस्थिती सांगची ही परिस्थिती आमी पयली फाटी सांगलो ना एवरी इयर आमी एवरी इयर आमी हें सांगता की आमचे बोटकार त्रासाय अशें पडले पण तेजेर गव्हर्मेंटान कांय डिसिजन घेवंक ना
एक चोवपा दिसता कितें त्या डेच्यान जे आमचे ट्रेडिशन कोण तेच त्रासा पडले बाबा आमी त्रासान पडले आमचे पडटा आयच्या मिटिंगेक कितें? आमचे तेच आमी पयले आयज आमी पयले डायरेक्टरा मेळपाचे डायरेक्टरा मेळोन आमी सगळे सांगपाचे हा ब्लॅक अँड व्हाईट आयजूय परत दिवपाचे हा जे आमचे प्रॉब्लेम कितें सो फायनली हे डिसिजन डायरेक्टरा बोले गेले काय ना आमचे डिसिजन त्यांना फायनल जाता ओके सर थँक्यू